नाव वी वील गो बियॉन्ड पॉलिटिक्स जॉय. आनी असो विशय जो आयकतकीर म्हाका दिसता गोंयकारांनी फर्स्ट टायम पळयलें की हायकोर्टाचे जुईज येवन लास्टाक स्मार्ट सिटीची पळोवणी करतात. आनी हें दृश्य पळोवन कांय जाणांनी म्हाका सांगलें बरें दिसलें की येदे व्हडले उंचेल्या पदावेले लोक येवन हें पळयता म्हणून. कांय जाणांनी म्हाका सांगलें ही परिस्थिती आयली रे आमचेर काय म्हण. सो एक दोन वेगवेगळे सारके बरे पॉयंट ऑफ व्यू. आतां तुवें बरें दिसप काय वायट दिसप? एक वतून बरें दिसप आनी एक वतून वायट दिसप प्रमोद. कित्याक बरी गजाल म्हणटा ती फर्स्ट टायम अनप्रेसिडेंटेड जजीस हॅव कम डावन ऑन द ग्राउंड एंड जस्ट सो फॉर देमसेल्व्स. वायट दिसप म्हणल्यार की ऑफिशियल्स जे आशिल्ले तेणे खूब तयारी करून हे सगळी स्टेज मांडली की जहाज येतले तशें उदीक घातलें सगळे कडेन. हें उदीक आमी पळोवंकूच ना तें जालें. केन्ना केन्ना एक एक हिंगा कितें घालताले पूण सामकें हें करून स्विपींग करून आनी कितें करून सगळें कवर अप करून सगळें तें मेटोवन दवरलें. पूण ते एक कडेन चुकलें की तांकां खबर ना की ही डस्ट पॉल्युशनाची ती तेणी तें सारकें मेटोवन उडयलां तें की वयर डस्ट जजान पॉयंट आवट केलें की इतलो डस्ट दिसता पळय झाडांचेर दिसता सिलिंगाचेर दिसता तो खंयचो डस्ट. See, when you are actually trying to bluff senior, judiciary or the court, you can't do it this way. And तांकां दिसलें आसलें की judges सारके ideas how to do that bluff. Yeah, because what happens is they are not judges for no reason there. You know, they have gone through all of this. And secondly, they don't know. तांकां दिसलें आसलें की तांकां जजीसांक तेणें एक ते हाडून मांडलें आनी तांकां दाखयलां म्हणून. तांकां खबरूच ना की जजीस आर फ्रॉम पेंजीम. करेक्ट. Okay, and they have visited this place 3-4 days before they actually official visit. नो आनी दोनूय जज अशे जांकां सगळे पणजेकार आनी गोंय मानता. दोनूय जजीस अशे जे कंप्लिटली डावन टू अर्थ. दोनूय जजीस अशे जे लोकांक तुगेल्या पणजे मार्केटाकूय मेळटात किंवा पणजे फिरतनाय मेळटात, जांकां जे स्वता सारके गोंयकार पणजेकार आनी जांकां पणजेच्या धुल्ल एक दिसाक उदक घालून काडलो म्हणून तांकां तूं पिसू करपाक शकना. इतले बरे जज. सुयश, ही स्ट्रॅटजी कसली? आतां आमी ओपोजिशनाची स्ट्रॅटजी उलयले, ही एडमिनिस्ट्रेशनाची स्ट्रॅटजी कसली? तेय बी अशी जजा मुखार ज्या जजाक दर एक पणजेकार रेस्पेद दिता, वळखता आनी जे दर एक पणजेकाराक वळखतात. उदक मारलें म्हणटा तें बरें आसा. तें दोळ्यांक उदक लावपाचो म्हणून प्रकार आसता पळय, हांणी तें काडलां आनी रस्त्यार मारलां, इतलोच फरक. तो दोळ्यांक आतां एक बरोबर त्या जजांक कितें इन्स्पेक्शन करपाची गरज ना. ते डेली त्या रस्त्यार 17 फावटी येतले वतले, तांकां इन्स्पेक्शनाक कसली गरज आसा? आनी तांचे कडल्यान ऑर्डर दितना जुईज महेश सोनक दोतोर सोनक जो आसा ताची एक टिपिकल पद्दत आसा सरकारा कडल्यान काम करून घेवपाची. ती वर्क स्टायल ती. ताणें कितें केलां, ऑर्डर दितना हांव फाल्यां इन्स्पेक्शना येतलो म्हणून ताणें ऑर्डर अ वीक बिफोर दिल्या. ताका पक्कें खबर आसा आमी इन्स्पेक्शना वतले म्हणून दोळ्यांक उदक लावपाचें कारबार करतले आनी दोळ्यांक उदक लावपाचें त्या निमतान तरी आसूं लोकांक 4 दीस तरी बरें मेळटले हें ताका पक्कें खबर आहा. म्हूण ताणें 7 दीस दिले आनी तांचे अपेक्षे प्रमाणे हांणी दुसरे दीस कामूय सुरू केलें. दुल्ल काडपाक सुरू केलो, उदक मारपाक सुरू केलें, लादयो खंय खंय बसयल्यो, आमी सगळें तें दाखयत आसात. सो तांच्या ऑर्डरीचो पर्पज बऱ्याच अंशी सर्व जालो. 7 दिसांनी ते आयले आमच्या ऑर्डरीचेर आनी कितें कितें केलां काय पळोवप. एक्चुअली कितें करून तें पळोवपाक येवना ते. आमचे नंतर हांणी कितें कितें जाग्यार घालें, खंय खंय दोळ्यांक उदक लावपाचें कामां केलें, कितें केलें तितलें ताणें वेवस्थीत केलें. इज व्हेरी शार्प. हाजे कडेन एग्जिक्युटीव म्हणून कामां करून घेवपाची पद्दत जुईजांनी आतां विकसीत केल्या. घडये ती तांचे रिसर्चांतल्यान तयार जाली आसतली. सँड मायनींग हाजे इश्यू आयले, कोयराचे आयले, तातूंतल्यान ताणें एक रिसर्च केल्या. ह्या सरकारा कडल्यान कितें करून घेतलें जाल्यार ताका सायकॉलॉजी कशी वापरप आनी त्या हाणें महेश सोनक दोतोर सोनक तांचे कडल्यान काम करून. बरो सगळो ऑप्टिमिस्टीक पॉयंट ऑफ व्यू दिता सुयश. म्हाका आज दनपरां म्हाका म्हणजे पणजेच्या सारक्या बऱ्या नामांकीत मनशाचो जो म्हजो इश्ट ताचो म्हाका फोन आयलो. अरे म्हणपाक लागलो हें सगळें बरें आहा. हांवें कितें जालें अशें म्हणून मातशें काचाबोल लावन कित्याक फोन करता? ना रे म्हणपाक लागलो दनपरां आपूण जेवपाक गेल्लो घरा, तेन्ना म्हणपाक लागलो आपल्यालो रस्तो आशिल्लो परत आयल्या म्हणपाक लागलो बंद केलो. आज दनपारची गजाल कळ्ळें तुका. सो ताजे उपरांत म्हाका दिसता तूं जें म्हणटा मुखाल्ली फायनल ऑर्डर अजून आयली ना, ती कितें येतली
हे चिंतून युद्ध पातळीचेर जे काम सुरू जालां ताचे खातीर पणजेचे रस्ते खबर नासून परत बंद जावपाक लागल्यात. परत जजान ते 16 तारखे दवरला. हय, सो काम करा म्हणून. करा. व्हेरी गुड, इंटरेस्टिंग फॉर्म्युला तूं सांगतो. फायनल हे दृश्य पळोवन कशें दिसलें एक नागरीक म्हणून? नागरीक म्हणून हांव सांगता तुका प्रमोद, हो नेगेटिव्ह घेवपाचो विशय गरज ना म्हाका म्हाज्या हेच्या प्रमाण की आमचे जज म्हणजे ती फाटल्या कांय म्हयन्यांची डिसिजनां दिल्या, अंजुनचे इल्लिगल आसत, हरमलचे इल्लिगल आसत, कम्युनिदाद जमनीतले आसत, हेजी सगळी तुवें काडून पळयली जाल्यार CRZ आसत, बांदकामां आसत, रेल्वेचे आसत, सगळी प्रकरणां, जाल्यार आमचे जज हे तांकां खरें म्हणजे आमी हें करपाक जाय की हें तेणी जे काल केलां पणजेन की ते आपले खुर्चे वयले देंवन जे कितें ग्रावंडार कितें चल्लां तें पळोवपाक जज आमचे आयल्या. अशेंच आनीक घडचें प्रकरण ना. जेन्ना जेन्ना गरज पडटा तेन्ना तेन्ना जजांनी येवचें आनी पळोवचें आपल्या दोळ्यांनी कितें चल्लां तें. तेच हांव म्हणटा की आमी पॉझिटिव्ह घेवया की जजांनी एक बरें काम केलां म्हणून. पॉझिटिव्ह घेतला तर आयज तरी बरें जावंक जाय आशिल्लें ना, परतून ते जालें मरे. ना आज तो म्हणटले 16 तारखेची ऑर्डर कशी येतली चिंतून आतां काम स्टार्ट जालां म्हणून. तो म्हणटा स्टेज 2 आसा. चड वेळ दिला. स्टेज 15 दीस स्टेज दिल्या. 2 कारण मोदी का मग ते पुरवना, कॉन्क्रिटायझेशन बी करू नका थोडे कडेन. ताका 15 दीस जाय पडटले.